नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी दीसभर आबेरतूर ही कार्यावळ चलयल्या. आबेरतूर म्हळ्यार कितें, निकाल आतां उक्तो जाला आनी निकालाचे सगळे जे पळय जे कितें वेगवेगळ्यो घडणुको आशिल्ल्यो त्यो आमचे सामकार आसात, त्यो घेवन आमी तुमचे मुखार ही कार्यावळ दवरतात. आमचे मदीं आसात गोमंतक टीव्हीचे संपादक शैलेंद्र मेहता. आमचे मदीं आसात प्रोफेसर मनोज बाब कामत, जे स्वता अर्थतज्ञ आसात आनी पॉलिटिकल एनालिस्ट आसात. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लियोफास कुतिनो आल्मेदा, जे स्वता वकील आसात, घटनातज्ञ आमी तांकां मानतात आनी ते भायर ते एक पॉलिटिकल एनालिस्टूय आसात. आनी आज आमचे मदीं सामके आमी तांकां खास आमंत्रीत दिवन हाडल्यात. गिरीराज पै वेर्णेकार. गिरीराज बाब हे स्वता बीजेपीच्या कार्यकारिणीचे वांगडी आसात आनी स्वता राजकीय डिबेटीन भितर बीजेपीचो किल्लो लडयतना ते फाटीं फुडें पळयनात, लोकांक कातरोड उडयतात. पूण आज तशें कांय जावपाचें ना. आज गिरीराज बाब तुमी सामके म्हणजे सगळे लोक तुमची तोखणाय करपाक आयल्यात अशें तुमी मानूं येतात. हांव ताजे पयलीं घेता एक नियाळ आयच्या बातम्यांचो. 20 जागे जिखून भाजपान निर्विवाद आघाडी घेतल्या आनी सत्ता स्थापन करपाचो तांचो मार्ग उक्तो जाला. तांणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे 2 आनी अपक्ष 3 अशें मेळून 25 जाणांचो आंकडो आतां पार केला आनी 25 जाणांचो सत्ते खातीर दावो करपी पत्रय तांचें आतां तयार आसा. ह्या सगळ्या बोवाळां भितर काँग्रेसचो सामको लज्जास्पद पराभव जावन तांची संख्या 12चेर आयल्या. आप आनी RJ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांणी आपलें खातें उगडलां. TMC एक व्हडलें शुन्य, ताचे बद्दल देशभर चर्चा चलताली. ताणें एक व्हडलें शुन्य जोडलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत परतून मुख्यमंत्री जातले अशी कवाय मेळटा. 2 दिसां भितर तांचो सोपूत विधी जावपाची शक्यताय आसा. ह्या मंत्रिमंडळाचेर प्रमोद सावंत हांचो पुराय छाप आसतलो अशी एक गवाय आमचे कडेन मेळटा. आमचे भितर गिरीराज बाब तुमी आसात. म्हाका दिसता तुमचे कडल्यान सुरवात करया. तुमी राज्यपालांक केन्ना मेळटले? नाही, आमचो एज पर प्रोसेस म्हणजे देवेंद्रजीन सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें की एक प्रभारी नेमलो वतलो सेंटरांतल्यान, हू वील पॉसिबली कम हियर टुमोरो. ताच्या मागीर एक लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग घेवन एक फॉर्मल लिडर डिसायड जातलो. त्यामुळे ते जायना बरोबर गव्हर्नराक इमिजिएटली म्हणजे फाल्यां किंवा परवा सकाळ पर्यंत, म्हणजे जशें देवेंद्रजीनूय सांगलें, कसलीच घाई ना. म्हणजे जो तुम्ही म्हणले निर्विवाद असो निर्णय आसा, त्यामुळे कसलीच घाई ना. सो फाल्यां जर काँग्रेस 16, 17, 18 पाविल्ली जाल्यार तुमी बेगीन पत्र दिवन वचपाचें. इतलो अशे तरेची घाई फाटल्या वेळार काँग्रेसीन घाई करून आशिल्ली म्हूण ताच्या हातांतल्यान सत्ता गेल्ली. नाही, कशें आसा न्ही, म्हाका दिसता सिच्युएशना प्रमाणे एक्ट करप सारकें हे बीजेपीचे म्हाका दिसता ऑलवेज बीन द प्रायोरिटी. सो लास्ट टायम देर वॉज नीड टू एक्ट very quickly. Correct. Right now we don't feel the need. Correct. So by evening tomorrow किंवा परवा सकाळपर्यंत म्हाका दिसता आमी गव्हर्नरा पर्यंत वतले. ओके, सो तुमकां घाई ना. क्लियर तुमकां एक कितें दिसता की दिस इज द प्रोसेस टू correct, and actually there is no dispute now. Correct. See, these issues of acting fast would arise if there is a competition. Correct. Now that there is no competition, there is no competition. Yes. They have the numbers with them. Yes. So they are free to have their government at any time. Correct. In any case, Yes. Chief Minister is there in place. Yes. He is their face. Yes. He has to just take oath again. So he is already there. So I don't गिरीराज बाब, प्रमोद सावंताच्या बद्दल, प्रमोद सावंताच्या नांवाचेर मोर बसल्या अशें मानपाचें? हय, म्हाका दिसता जी लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जातली ती फक्त एक परत एकदा शिक्कामोर्तब, म्हणजे जशें हांवें येदोळ इनफॉर्मली म्हणलें, 2014 जशें मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर फेस आशिल्ले तरी देखील एकदा पार्लमेंटरी पार्टी निवडून आयली, तो तांचो हक्क आसता. सो त्यामुळे म्हाका दिसता इट्स अ मॅटर ऑफ मोर ऑफ अ फॉर्मॅलिटी. बरोबर. And one more thing is, formally they have to elect him leader, but once they have declared a face, I don't think there is any choice. Choice is very, I mean, the party can always choose, but he is their face. Yes. And they have won this under his leadership. Correct. So there is no way of going back on the name. मनोज बाब, तुझे हाजेर मत कितें? सिंपल. द मॅन ऑफ द मॅच इज डॉक्टर प्रमोद सावंत टुडे. Correct. ते निर्विवाद वता, ताका आनी कांय सांगपाची गरज ना. ही हॅज परफॉर्म गुड ऑर बॅड, बट द पीपल हॅव रियलायज दॅट हीज परफॉर्मन्स इज गुड.
according to them. That's why this particular mandate. Then we will make meanings out of this mandate. Split zale, he zale, te zale. Finally, it is clear that he is a winner, and he is a clear-cut winner with exactly half of the total constituents, and the remaining half such spread out in such a dispersed manner that now such combinations would be possible unless there is some dispute within the party. But that is unlikely because it is BJP, it is not Congress. Correct. So the choice is absolutely clear. So why there is a need for discussion here? गिरीराज बाब 20 जागे मेळप हें दीस इज ए कसलें इंडिकेशन कारण तुमचे पळय सामकें फाटले कांय 8 दीस पळय जें कितें परत एकदां जे पळय कितें विस्कटावणी चलताली ह्या संबंद गोंयच्या राजकीय परिस्थितीची तुमचे अगेन्स्ट तुमी 10 वर्सां सत्तेर आशिल्ले ऑटोमॅटीक एक एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटा तशें एक ल्हार म्हणना हांव पूण एक वातावरण आशिल्लें तुमच्या मंत्रिमंडळांतले कांय कुरबुऱ्यो भायर येताल्यो कोविडाचो प्रश्न तुमी बरे तरेन हाताळना म्हूण चर्चा चलताली आनी लोकांनी एक्झीट पोल धरून ते गोंयचे राजकीय विश्लेशक मानताले की हें जें पळय आतां आसा 20 आनी 12 तुमी बाबा 12, 14, 16 पर्यंत वतले पूण 20 हे दीस इज समथींग व्हेरी डिफरंट व्हेरी कांय जाणांक तर तें दीस इज समथींग ए शॉक सो तुमी हे कशें पळयतात नाही ज्या दिसा इलेक्शन जालें त्या दिसा म्हाका काही जर्नलिस्टांनी विचारले की अजून तूं 22 हे लावन धरतलो काय म्हणून की आतां इलेक्शन जालें आतां तुमी यू कॅन बी फ्रँक आनी हांव तेन्नाय सांगलें की इफ नॉट 22 वी वील बी व्हेरी क्लोज टू मेजॉरिटी म्हाका दिसता ह्या खेपे कशें जाल्लें की एक जे आमचे थिंकर्स आसा किंवा जे पॉलिटिकल एनालिस्ट आसा आय थिंक दे हॅड मेड अप देअर मायंड की BJP इज फॉलिंग एट 14 आनी हांव सदांच सांगतालो की जेन्ना सायलंट वोटींग जाता म्हणजे ताजे वयल्यान निश्कर्श म्हणजे चड वोटींग जालें म्हणजे एंटी गव्हर्मेंट जेन्ना कमी जाता म्हणून कळ्ळें ना म्हणजे नेसेसरिली जायना इवन इफ इट इज क्लोज इट इज एंटी गव्हर्मेंट सो म्हाका दिसता तर्क वितर्क आनी कशें आसा हांगा म्हणजे हांव म्हणटा प्रेस आसत एनालिस्ट आसत आनी आमचे पॉलिटिकल पार्टीज आसात म्हणजे काल पर्यंत म्हणजे म्हाका दिसता कोणेच चूक करची न्हय लोकांक फॉर ग्रांटेड घेवपाची म्हणजे काल पर्यंत आमचे सुदीन बाब म्हणजे आज तांचो जो सपोर्ट आसा इज वेलकम बरोबर तूं एक पॉलिटिकल बट एक आपूण किंगूय जातलो एंड किंग मेकर ऑल्सो हो जो आसा म्हाका एका पेपरान हेडलायनी केली ती हय म्हणजे आज एक सकाळी सुद्धा एक डिबेटीन एक बरो हे विशय आशिल्लो की जे लोक 21 सिटूच कॉन्टेस्ट करना बरोबर तांचे कडेन गोंयकारांनी खंय तरी एक वेगळो विचार करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता ह्या खेपे जाला म्हणजे वेदर इट इज गोवा फॉरवर्ड ऑर वेदर इट इज MGP म्हणजे खंय तरी फक्त आमी किंग मेकर जातले ह्या आशेन जे आशिल्ले दे हॅव बीन रिड्यूस टू एब्सोल्यूट नॉन एंटिटीज एक्झॅक्टली आनी 20 सीट म्हाका परत म्हणजे काँग्रेसीन घातकी पातकी खूब गजाली चलयल्यो आमी स्थिरता आनी विकास म्हणजे खंय तरी लोकांनी सांगलें आमकां आतां बोर जाला तुम्ही तेच हें धरता पण वी स्टील स्टक टू दॅट लायन अँड पीपल हॅव गिवन अस द मेंडेट बाब गिरीराजान सरळ म्हणलां की एनालिस्ट खंय तरी चूक करताले सो आतां तो ताणें म्हणप बरोबर आसा आनी तो जिखला जो जिता वही सिकंदर म्हणटकीर तो जे कितें म्हणटा तें आमकां आयकुचें पडलें पूण एनालिस्टान चूक केल्या अशें म्हणूं येता ना केल ना सिम्पली बिकॉज द वोट शेअर हॅज रिमेन्ड द सेम येस विथ द सेम वोट शेअर they came to 13 last time. With the same vote share, they are at 20 today. Almost the same. You look at it the other side. The opposition is so fragmented, that it is not possible that it was expected that there would be consolidation of the anti-incumbency vote. It has not happened. That has not happened, and that is how we get these results. One. Now you look at, say, who has destroyed whom. You take RG, you take TMC, you take MG, you take Congress. Now, MG may have affected BJP in some places, but look at TMC, AAP, RG. So many of their seats have been lost because of this factor which they took away the votes. Now, the other question would be, why did the Congress not consolidate the votes in their favor? See, they do not have a type of organization which requires this work to be done. Congress is to a large extent functions almost just before elections. And the party itself is a collection
of candidates with almost no organization, and that is where the Congress failure is. But even in this failure, I find that they are in a resurgent mode. We are looking at them because they have lost power. We are looking at them in this form because they are unable to form the government. And it was expected from exit polls and others that they would be up there. But even this victory of BJP with say in few hundreds here and there, of course, once they have the numbers in first past the post system, it is a victory. But I don't find Congress in not resurgent mode. I am not going to say they have done well. They have not come to power. म्हाका मनोज बाब तूं यू आर ओनली वन यू आर ऑल्सो ए रिसर्चर. ताजो पयलो म्हणणें आसा की एनालिस्ट हॅव फेल्ड. तुका हाजेर प्रतिक्रिया दी. नाही, analysts have not failed. Analysts have maintained the same situation and the same position as it was earlier and it is now. एक मुद्दो लक्षात घ्या, आज भाजप जिंकली. Let us all congratulate and put our hands together for the BJP. Correct. But have BJP won on their own? Have BJP won on the development plank? Has BJP won on the stability plank? These are the questions we need to look at the data. जेन्ना आमी म्हणटा की भाजपाचो पयलींचो वोट शेअर आनी आतांचो वोट शेअर कॉन्स्टंट उरता एट 32%. भितर कांयच बदल जायना. पण इक्वेशन्स इंटरनली अशें चेंज जाता की पयलीं 32% वोट आसतना 13 सीट्स येता, आतां 32चेर तांचे 20 येता. दुसरी पळया, काँग्रेस गेल्या वेळार 28 सीट आसून 17 येता. आता बरोबर 6% ड्रॉप जाला वोट शेअराक आणि 23% जालो आणि बरोबर 5 सिटां पडली. म्हणजे प्रत्येक 1% ड्रॉपाचेर 1 सीट पडले. हाचो अर्थ कितें? बीजेपी इज नॉट ग्रोन. वोट शेअर सेम उरलो, एंटी इन्कम्बन्सी सेम उरली, पूण एंटी इन्कम्बन्सीन जितली भाजपाची लॉस जाली तितलो कॉम्पेन्सेट ताणें केलो. तो ताणें आपलो कार्यकर्त्याक चार्ज करून कॉम्पेन्सेट करूंक ना. तो ताणें कॉम्पेन्सेट केलो भायल्यातल्यान म्हणजे कशें? निवडणूक तोंडार आसतना 4 जाण इतर पक्षांतले विनेबल ताणें घेतले. दुसरी गजाल केली, काँग्रेसांतले जे डिफेक्टर्स जे बीजेपीन आयिल्ले भितरले लोक चड प्रमाणान जिखले. आणि जर आज 20 सिटां भितर बीजेपीन काँग्रेसाचे आयिल्ले लोक प्लस लास्ट मिनीट बीजेपीची तिकीट घेवपाक तांच्यांनी जे एमजींतल्यान 2 जाण हाडले, 2 अपक्ष भितर घेतले, ते लोक जिखल्यामुळे तो वोट शेअर कॉम्पेन्सेट जालो. 32% वोट शेअराक ताका 20 मेळ्ळे कारण विनेबल्स थंय पावले. सो बीजेपीन स्टेबिलिटीच्या विशयाचेर लोकांनी ताका भरभरून मतदान केलें अशें म्हणूंक आमी शकना. पूण एक गजाल नक्की की वॉट एवर रिजन्स वी मे गिव, आज बीजेपीचा नंबर 20 असा and that is to be saluted. One more thing I would also like to add. Their election management and organizations have been good. They have functioned as organizations. I want to come to that point, Cleo. म्हाका आतां सद्या दिसता की the real issues आमी इतले दीस डिस्कशन करता किंवा आजूय ताजेर डिस्कशन करता. तूं म्हणटा स्टेबिलिटी, एंटी इन्कम्बन्सी, हे सगळे इश्यूज आसतना बीजेपीचे जे निवडून येता किंवा बीजेपी जिखून येता ताका एक तर आमी म्हणलें की फ्रॅगमेंटेड वोट तुवें सांगलें ते काँग्रेसीचे जालें म्हणजे एंटी बीजेपी वेट आशिल्ले ते. सेकंड थिंग, इज इट बिकम अ क्रायटेरिया टू क्रिएट अ कायंड ऑफ इलेक्टोरल मशीन. इट इज लायक अ मशीन जे प्रत्येक बुथार वचून मॅनेजमेंट बरो तरेन इलेक्शनाचो करता आणि विनींग कॅन्डिडेटाक आपले वटेन हाडटा. सो इलेक्शन्स आर रेड्यूस टू डेमोक्रेसी आमची तितल्यार रेड्यूस जाल्या. दॅट इज नादर क्वेश्चन. म्हाका ताचेर न्ही एकूच सांगीन दिसता, मनोज बाबाचें कशें जालां न्ही, गिरा तो भी टांग ऊपर. पयलीं म्हणजे 32% वोट शेअर ना. एज पर द फायनल वोट शेअर जर पोस्टल बॅलेट बी धरलें इट गोज अप टू 34.14. दिस इज द एक्झॅक्ट वोट शेअर वीच वी गॉट इन 2012. आतां 2012 जेन्ना आमकां 34चेर 21 आयिल्ले ताचेर तो कांयच उलयना. ना 21 येवंक ना. तुजे कितले आयले? 21 आयिल्ले. अरे तूं तेंच तुका सांगता मनोज बाब, you have basically no you trying to राव रे मातसो एक 2017 you are contesting your own figures. No, with एक मिनिट 2012 with 34. 2012 चे you don't go 10 years back. No, you don't. You don't compare tell me where I have to go. No, please continue. You can't dictate the debate. Let us come to it because I have heard to lot of your analysis which has today fallen flat. No.
See, I it is- no, no, no. see, No, your position no, has changed. No, of course. You come to the This is- figures. I have been You saying. you don't make I have- qualitative. no, no, You no, don't no, make no, no. qualitative statements. No, no, no. You I come have- to the figures. I have said it. You come. You I have come said to it the. in the You come to the past. quantitative. No, no, no. I'm statement. coming to that. You come to your तू statement. ऐकत ना तू बरं. figures तू सांग. ऐकत ना. तू figures सांग. 34 Quantitative matters करू 34 नका. no, no. You don't first. You don't decide what I speak. No, that's fine. No, no. You I'm- don't decide. You don't decide. First, Relax. You have one. No, no. You don't have to get excited. No, no, that's what I'm saying. You don't have to get excited. Today you have to listen. No. No, no, Not no, today. no. We are open for listening. If we were at 10, nahin, you would have not given us the liberty to even discuss what has gone wrong. बरोबर एक Manoj, गजाल एक गजाल you खरी. cannot. आज See, आज ताजो दीस I So, have, आता I काय have been extremely respectful to you. Please allow me that this. If you remember your own analysis, you were expecting BJP's vote share to itself to fall. Correct. To below 30%. Correct. There you have got wrong. Correct. Huh? Correct. So my position is the same. Correct. That has fallen apart. Secondly, you also anticipated that Congress will go into 30s. Correct. Which they have come down to 23rd. Absolutely right. There you have got it wrong. Right. दुसरे जे तू फॅक्टर्स म्हणटा भायल्यान घेतले भितरल्यान घेतले टिल टुडे मॉर्निंग you said Congress will get 4 more than the BJP. Absolutely So right. all these factors were there. So today when we get 20, why are you saying ki na these attributed? All these factors were known. Only thing you did not know which way it was going. 34% is the vote share we got in 2012, which gave us 21. 32.5 is what we got in 2017, Which gave us 13. Correct. 33. But again we come back to 34.14, and it has given us 20. Correct. So what is So it? so just what is trying, it? just trying to say. 1% increase in vote share. नाही पण this जेन्ना time- जेन्ना 1% डिक्रीज जाल्लो तेन्ना तुम्ही म्हणले की पीपल ऑफ गोवा See, हॅव रिजेक्टेड अस see. दुसरे इफ यू रिकॉल यू बिलीव की इट विल बी अ कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द बीजेपी इन मायनिंग एरियाज टुडे इफ यू सी the picture is reversed. So you have failed to understand the pulse of the people. Let us accept it. Let us not say की my position is the same. फाल्यां तुझे 20 आयले जाल्यारूय म्हजें पोजिशन सेम. हांव म्हणटालो तुझे 12 येताले, 20 आयले म्हजें पोजिशन सेम. How can this be? Cleo, how see, you you- respond? Hi. No, no. According to me, there is, if his figures are correct, there is 1% vote increase. Because last time it was 32.87. So you say it is 33. It is, I am saying it is 33. 33. Now this time it is 34. So according to me, the vote share has almost remained the same. It is 1% vote share, almost remained the same. What happens is, in a bipolar contest, you require a higher vote share to win. In a multi-cornered contest, you can win with 33%. Like see, in UP, SP could not come up because they have done exceedingly well in terms of vote share. But in terms of seats, they are not coming up simply because the gap between the two is so huge that they are unable to fill that. So that is because UP is now becoming bipolar. Yes. So that is the whole problem is. Now if you look at UP, SP has done well, but not enough to fill that gap which was there. If BSP had done very well, then SP would have won. Because then it is a multi-cornered contest. In a bipolar, you require higher percentage. And in so- Goa, we had a multi-cornered contest. एक्झॅक्टली आमी सदांच न्ही वोट शेअराचे बद्दल उलयतात पर्संटेज उलयतात आनी बीजेपी जेन्ना पळय हरताली जेन्ना काँग्रेसी तेन्ना ते सदां म्हणटाले की आमचो वोट शेअर वाडला पूण एक गजाल एंड ऑफ द डे बीजेपीक 20 जागे मेळ्ळे दिस इज No, correct. See, in the first past the post system, that is how it works. करेक्ट न्ही आनी द थिंग See- इज कितें पळय तुजे एक्झॅक्ट कन्वर्शन जो रेट आसा तो आमी लागू करूं शकना की अमके पर्संटेज वाडली जाल्यार अमकीच सीट मेळटली दीस कॅनॉट बी तुवें सांगला तशें वेन इट इज स्पेशली वेन इट इज अ बायपोलर Bipolar. दोनूच तुका चॉयस आसता आतां हांगा कितें जालें हांगा क्लियरली बायपोलर कॉन्टेस्ट नाशिल्लो काँग्रेसीचो वोट शेअर आमकां दिसता जो कमी जाला जो बाकी कडेन विभागून गेला टीएमसीन काँग्रेसीचो वोट शेअर काडलो दिसता आमकां किंवा म्हणजे जे जे एंटी बीजेपी वोट शेअर आशिल्लो नाही, पण तो फ्रॅगमेंट जाला तसो एमजीन आमचो खाला वोट शेअर आतां बेस्ट एक्झाम्पल दिता तुमकां आतां विरेश जो सांतांद्र जिखला तो मुंडूर आनी डोंगरेर जिखला हो आमचो बेस्टियन एका टायमार सो अशें न्हय की फाल्यां हांव मग तेच म्हणटा सी एवरीबडी सेड की बीजेपी इज गोईंग डावन टू 28%, 27%. दे एनालिस्ट हॅव गॉट इट रॉंग स्टार्टिंग फ्रॉम देअर. सेकंडली MG has heavily eaten into us. See, 9.9% odd of RG. Nobody had anticipated. Possibly that everybody has gone wrong. See, the पण pro- फाल्यां the- RG फक्त काँग्रेसीची Correct. खाता आमची खायना. I don't See, think that is right. actually, you are right, but we are not looking at MG
because MG is there What- no, for MG a long fought way. independent, even last time and even now. Yeah, it is fighting independently. Correct. One, it is there for a long time. We are today looking at TMC Which because has- it's a new player. New We player. are looking at RG because it's a new player. APAक आम्ही तिथल्या उलयना because AAP is there for 8 years now. आणि that too- And after next election, we may not be नाही talking about AAP. आणि दोतोरांनी कशें created its own- हा, it has created- आपाचो वोट शेअर सुद्धा मोरलेस तसोच उरला हा, correct. but with the same amount of vote share it has got two more Two more seats. what they are not trying to understand is आम्ही प्रेडिक्ट करताले की बीजेपीचो वोट शेअर कमी जातलो because we thought that it is going to be a total bipolar kind of a contest Which has not happened. which has not happened, that is a fact. See, that So- is where you have failed to understand the pulse. Very simple. पण हे मरे गिरिराज बाब आता तू हे एनालिस्ट म्हळ्यार काय स्वर्गांतल्यान पडना तशें न्ही Analysis राजूबाब कशें करप? राजूबाब जेन्ना डिबेटीचेर हांव होच सांगपाचो प्रयत्न करतालो की वेरेवर देर इज अ बीजेपी इज गोईंग स्लो Yes. देर इज नो कॉन्सोलिडेटेड आज सुद्दां एक जे बिगस्ट फॅक्टर वाय बीजेपी हॅज गेन 20 आणि काँग्रेस इज डाऊन टू 12 nobody is talking about it. I mean, at least not the non-BJP forces. Is people refuse to accept Congress as a credible alternative. See, दुसरें Giriraj, तुम्ही exactly. बायपोलर This is आणि true. बायपोलर आणि स्प्लिटा बद्दल उलयता हांव आड्डून सांगत आशिल्लो की 6 तालुक्यांनी काँग्रेसीचें प्रेझन्सूच ना आतां तरी आसतना जर तुम्ही बायपोलर देन इट सेज I will tell समथींग you. अबाउट I will- एनालिसीस स्वर्गांतलो प्रश्न नाही ना. हांव इतलेंच म्हणटा देर इज अ नीड फॉर अ रिफ्रेशर Yes, कोर्स see, I will tell you, Giriraj. Yesterday in Deccan Chronicle, हय. Sanjay Kumar of CSDS has written a full article on making analysis Yes. of UP, Punjab, and all. Oh, yes. He says in Goa, it is extremely difficult to predict anything. He gives various reasons. One of the reasons is our small constituencies. One, he says people are also very conservative in passing of information. You read yesterday's Deccan Herald, Sanjay Kumar. Yes, yes. ना ही तूं सांगता ते अनुभव आमकां आयलो कित्याक आमी जेन्ना मतदारसंघाची भोंवडी करताले लोकां कडेन उलयताले हांवें परत तो पॉयंट केला की जेन्ना लोक कॅमेरान येता तेन्ना वेगळे उलयताले कॅमेरा भायर आसतना वेगळे उलयताले सामके वेगळे वेगळे But No, he says in Bihar and UP, it is very easy to predict. ताजेरूय कितें जाल्लें ताजेरूय म्हणजे आतां इतले इंटरेक्शनाचेर लोक सायलंट आसा म्हणजे एंटी गव्हर्मेंट आसा दॅट वॉज Exactly. एनालिसीस This is हांव the इतलेंच trend. म्हणटा जशी पॉलिटिकल पार्टी टेक्स अ फॉल फॉर इट्स लॉस पीपल सो तशें- कॉल्ड इंडिपेंडंट एनालिस्ट ऑल्सो शुड तू रियलाइज सांग मरे आमकां, ज्या पद्दतीन कावंटींग जालां प्रमोद सावंताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाय जे पळय ज्या पद्दतीन पळय मरे तो प्रमोद कशें एनालिस्ट कशें हिशोब लायताले पळय अजून पर्यंत धर्मेश सगळ्यांनी सिटी एरियान प्रभुत्व घेतालो आतां लोकांनी जेन्ना वचून चवकशी केली ग्रामीण भागांत साखळेच्या थंय लोक विरोधान उलयतना दिसती पडले सो समान म्हणजे लोकांनी गृहीत धरलें की शहरान भितर एंटी वेव आसतली प्रमोदाच्या ग्रामीण भागांत ताका पडचित नात हें फाटलें एनालिसीस निमाणें कितें फाटलीं गणितां आनी लोकांची मतां न्ही हाजेर लोकांनी जे पळय केलें त्या प्रमाणे आनी ज्या पद्दतीन पळय जी फायट जाली ती फायट जाली न्ही जाली अग्रीड सी दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग आय एम नॉट डिनायिंग फायट नाही, नाही. एज Yes. फार एज साखळी इज कन्सर्न Correct. बट बाकी जे रिजल्ट आसा म्हणजे हय. आतां म्हापसा आशिल्लो थिवी आशिल्लो म्हापसा जे आमी म्हणटाले म्हापसा तुका सांगता म्हापसा तुमी प्रिडिक्ट केलें तूं म्हापशेकार नाही आम्ही तुम्हाला तेच सांगता हय. म्हणजे काल पर्यंत सुद्धा हय. दिस इज वॉट इवन आय वॉज कॉन्स्टंटली सेईंग की म्हापसा आणि थिवी सुद्धा जर तुम्ही ग्रे एरियान दवरले 17 खंयच वचना द प्रॉब्लेम वॉज की एवरीबडी बिलीव बिकॉज देर वॉज सो मच ऑफ हरी बिकॉज देर वॉज सी देर इज नो doubting the fact that there was an anti-incumbency. Yes. And everybody thought BJP will be out. So there was a rat's race to be the first political Chanakya to predict Congress's victory. And it has fallen flat. See how it राईट फ्रॉम दिल्ली टू गोवा Correct. Agreed. See how तेच म्हणटा. I am not singling out. The only thing, my grudge with Manoj Babu is तू तू he is तू still म्हाका- saying my position ना is the एक same. सांग म्हाका गिरिराज भाऊ, तुवें स्वता 20 प्रिडिक्ट केल्ले See, I was very sure. Say, बिकॉज यू आर ऑल्सो इनटू दिस एनालिसिस दिस डिबेट्स on the day of election, if you remember my final words, if not 22, we will be very close to majority, is what I said. So 20 is makes me extremely happy, but I will not say I'm shocked. I may be a little surprised. Yes. 18, 19, कारण yes. म्हाका काल हांव पार्टीचे की तुमच्या सिनियर फंक्शनरी कडेन उलयलां ताणें म्हाका सांगलें 17 See, that's what I'm saying. 17 तरी आमकां येतलेच, हां. 17 was our bare minimum, Yes. below which we could not go.
म्हापसा थिवी नावेली अरे नावेली added to it. हय, नावेली इज समथिंग No, no, correct. खिंडार घाला No, see, why you are surprised about Naveli? Naveli, we expected to go to BJP simply because. Nobody, huh? No, see, No, I'm but telling you. त्यांना I'm telling you. I was laughed at. See, Of course. I actually. कोण सालसेतूय शिकता म्हणटा No, no, म्हणून. see. I have said this openly with Pramod in his channel. Then myself and Radha Rao has always been talking. Naveli वचपा शकता रे. We even thought Kungoli. Why Kungoli? You remember when Rajan Naik won? How did he win? There was a candidate called John Montero. He takes about 6,000 votes. Alemão loses there. See, even today, Jorson Fernandes has polled 1,500 votes. Only 1,000, less than 1,500 votes. Now imagine this 1,500 becoming 4,000. Where would Yuri be? See, these are all. बट तुका क्लिओ आय एम आस्किंग यू स्ट्रेट फॉर तुका दिसलेलें बीजेपींतली 20 सीट्स मेळत कोणाक येवन दिसना? No. For me, it would be around 14, 16, 14. which are the crucial seats which then, you then thought everybody was believing Everybody, Cleo- Cleo see, we have discussed. now let me interrupt. Similar situation was there last time. Parikar was there. And right from Parikar till from Parsekar to everyone, including Vinay Tendulkar, that time we were talking about 26 seats, to an extent of 26 seats. Election झाल्यानंतर 24 सीट. Yes. आणि सेम आमकां आर्ग्युमेंट आयकूंक मेळटालो की दिस इज द परफॉर्मन्स बाईचो असो परफॉर्मन्स आणि दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नोबडी इवन प्रेडिक्टेड दॅट बीजेपी वूड फॉल टू 13. Correct. तेन्ना सगळ्यांचेच एनालिस्ट आमकां दिसतालें की बीजेपी इज गोइंग टू कम बॅक टू पॉवर बिकॉज ऑफ द चरिस्मा वॉट द वे परिकर वॉज लिडिंग. सेम जालें तेन्नाय 32%च्या वोट शेराचेर तांकां 13 मेळ्ळे आनी 28च्या वोट शेराचेर ताका 17 मेळ्ळे. तेन्ना हाचो म्हज्या मित्राचो आर्ग्युमेंट तेन्ना जावना. आतां कशें जालां, we were also saying that there is going to be a vote split, but that vote split would not affect Congress to a greater extent because there is going to be a strategic voting Exactly. towards the opposition of the BJP. Yeah, but there was another, in all this, it was not expected. See, nobody could calculate also how much RG would take. They have taken a huge chunk. vote. Huge, like in Valley. In other आणि दुसरी गजाल in पाहिजे. In Nuven, they are- in Fatorda 1,600 votes. 600 votes. In But Nuven- एक And- वेळा and- RG and- चे. but and- and RG nobody knows him. नाही नाही बट RG you have to be equally कितें म्हणटा ते if they have taken 44,500 in South Goa, they have taken 47,000 in North Goa. So what I am saying is RG, whether it has taken BJP's vote share or Congress's vote share, we do not know. See, आज I think म्हणजे after मेजॉरिटी predicting फॉर एक्झाम्पल कुडचड्यार पळयत जाल्यार आरजीक लागून now सावथाचे एक I can आरजीक understand. लागून हो आयलो बीजेपी आयलो. Ha, correct. सारकी इट्स अ क्लियर And and in so many places, in Nuven, they are number 2. Look at. See, I have Radha- a simple question. Paya, if BJP has won on the development plank, Yes. people like that of Nilesh Kabral who has delivered, people like that of Dr. Pramod Sawant who has been the face of the government who has delivered. थंय इतली Deputy Chief Minister. दोन डेप्युटी deputy चीफ मिनिस्टर CM, एक डेप्युटी both चीफ successful. मिनिस्टर ऑलरेडी हॅड चेंज yeah. द सीट आणि देन इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम. ही गेव अ गुड फायट आणि ताचो वोट शेअर जो नॉर्मली ट्रेडिशनल वोट शेअर बीजेपीचो जो मडगांव आसा ताच्या परस कितलोसो स्लायड जाल्लो आहा. अराउंड 8 to 10 कॅन्डिडेट जर तुवें लिस्टाक जर पळयत बीजेपीचे आउट ऑफ दोज 10 हू हॅव कम विथ अ स्लेंडर मार्जीन, 8 कॅन्डिडेट तरी 1,000च्या म्हणजे 600 ते 700च्या म्हणजे ह्या हातूंत They are in जिखून 300 आयल्या. to ते जिखून 700. आयल्या. 300 to He, 500. so therefore, you Garnekar has to answer me. If development plank was the reason for the non-BJP people to get good votes and come, why did the BJP MLAs who were the part of the BJP did not get that particular share, and why did they win in the what is a gap of 600 to 700 votes? So therefore I am saying BJPची जी आयची स्ट्रेंथ 20ची जी जाली त्या कॅन्डिडेटाचेर जर नजर मारून जर ताणें जर टीक जर करत जाल्यार ताका कळटलें हो कॅन्डिडेट म्हजो नाशिल्लो, रोहन खंवटे म्हजो नाशिल्लो, बट रोहन खंवटे म्हजे कडेन हेतूकच
तो जो लीड जी ताणी म्हज्याकडे but- जी लीड मार्जिन जी घेतली ती भयंकर घेतली. But that is what you call election management. Exactly. Election management. So, See, आता like- Rohan's see, votes. they Yeah. changed their candidate in Mahe. Correct. They changed their candidate in Understand one thing. Perne. They changed their candidate in Mahe. So yeah. wherever the candidate was seen as a loser, Winnable they- candidate. Vasco. बरोबर नाही, Vasco. Understand another thing. प्रियोळ सारखा तांचो ऑफिशियल जो मनीस आशिल्लो ताका सोडून गोविंद गावडेक बी नाही मयेचो कॅन्डिडेट चेंज झालो Because पण the election management has worked well. no sir, what I'm saying is Maya's candidate has changed. पण मयाचो कॅन्डिडेट चेंज करताना डेव्हलपमेंट प्लॅनकाचेर जर आमी वताले जाल्यार त्या कल्चरांतलो कॅन्डिडेट मेळूंक जाय आशिल्लो. दॅट कॅन्डिडेट वॉज प्रिपेरिंग हिमसेल्फ ओवर लास्ट 6 months in MGP knowing very well that he has to fight against the BJP. Rohan Kaunte was preparing himself to fight against the BJP. Arlekar had prepared himself for last 2 years where he wanted to fight against the BJP. But when there was an opportunity and when BJP noticed that these are the winnable candidates, it was a clear-cut strategy. Now let us take as many winnable candidates as we want. उत्तर दिवच्या पयलीं एक काउंटर क्वेश्चन विचारूंक सोदता. रोहन खंवटे सारको एक एस्ट्यूट पोलिटिशियन हय. जो इंडिपेंडंटून जिखून येतलो आशिल्लो, why did he join BJP? See, there are He many- joined BJP because he saw something which you couldn't. Correct. See, why should a person join BJP when he is a winnable candidate? Because he saw that there is better future for him in the BJP looking at the national leadership. And So प्रत्येक जण जेन्ना तसो विचार करता आपलो पर्सनली विचार करता किंवा हाउ डू आय डेलिव्हर द कॉन्स्टिट्युएंट्स. रोहन खंवटे फॉर लास्ट 2 years has been out of power. What's question? We reverse it. I look at Rohan Kaunte's entry very clearly tied down to Rejdal moving out of Congress. The moment Rejdal moved out of Congress, Rohan Kaunte, who was negotiating with the Congress, must have realized and has realized No, but that he was he got negotiating guarantee for na. his brother, nahi? Huh? That He was negotiating that was for his one more. brother. No, himself also. Ah. Himself and his brother maybe. But then once Reginald went out, Yeah. possibly nothing is going to work here. Might as well तो chip मायकेल aside. आणि मागीर मागीर मायकल लोबो Michael Lobo is very important factor, yes. काँग्रेसीचो एक wanted to come to that, yeah. बीजेपी पळय आमी उलोवच्यान उलयतात Correct. आनी ताका आमी क्रेडिटूय दितात Yes. ती अशी की तांची इलेक्शन मशीन Is all battle ready. तांकां ते सर्वे करून डिसिजन घेतात. तांचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी हांगची ऑर्गनायझेशन बारीक लक्ष दवरून आसता. हांगचे लोक सर्वे करतात पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट ह्या वेळी अमित शान स्वता सर्वे केले, स्वता कांय कॅन्डिडेट सिलेक्ट केले. सो हे सगळी जी पळय एकठांय जो पळय डबल इंजीन गव्हर्मेंटानूय न्ही, हे डबल इंजीन पार्टीनूय चलता. सो दीस इज समथींग व्हेरी डिफ. म्हाका गिरिराज हो तुका प्रश्न विचारपाक जाय तो असो, तुमचो खंयचो फॅक्टर बरे तरेन चल्लो? कारण हे इलेक्शन तुमकां डिफिकल्ट आशिल्लें. हे एनालिस्टाचें म्हणणें तुका बाल्ल करचें पडटलें. दीस वॉज ए व्हेरी म्हाका दिसता जवळ सगळ्याकीन पयलीं म्हणजे now you can't blame us for having a good election management system. No, nobody is blaming you. Everybody is appreciating you. I just get a feeling Manoj Bhai. No. Yeah, appreciating for that. So म्हाका दिसता एक म्हणजे जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल वायज म्हणजे 6 months in advance before even the candidates were decided, there was a survey which talked about which are the main important Winnable candidates. No, candidates magir. That came much later. What are the points troubling the people? सारकें. And so see, that's what I'm saying. There was an absolute use of IT, information, ground system. म्हणजे it was not in isolation. दुसरं आमचे सोशल मिडिया. आता आज खूप जाण आमकां तेच सांगता म्हणजे काँग्रेसीन घातकी पातकी सगळें केलें पण शेवटाक जे लोकां कडेन कितें उरलें बाबा कमळ फुलोवया वयल्यान सपोर्ट किंवा Double engine. तांचे खाजें जातलें म्हणून गाडयेचे. सो एक खंय तरी म्हाका दिसता आमचे जे कॅम्पेन सुद्दां जालें ते इन्स्टेड ऑफ इट रिवॉल्वड अरावंड पॉझिटिव्हिटी की वी आर द ओन्ली पार्टी दॅट कॅन गिव्ह स्टेबिलिटी. आनी हे करता आसतना वन देर वॉज अ अम्ब्रेला कॅम्पेन बट एट द सेम टायम देर वॉज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज मॅनेजमेंट. ना मोर दॅन दॅट न्ही, मायक्रो मॅनेजमेंट ऑफ बीजेपी, सीट बाय सीट अरेंजमेंट. Correct. प्रत्येक सीट बाय सीट मॅनेजमेंट थंय काँग्रेसाचे थंय सबंद ऑपोजिशनाचे स्ट्रॅटेजी इतले फेल जाली. देर बीजेपी स्ट्रॅटेजी हॅज वर्क. But, See, and but that is what we were trying to say. Also, see, for Congress also had not come out of that credibility issue once the 10 people had joined them. Not 10, that is more than 10. Still dogging them. ना पण मागीर And so- देवाकडून ताणें सपोर्ट Correct, but No, that was an attempt to change the perception. That is where from 2 to 11 they have come. But that full thrust
they have not got back. One. Number two, there may be a section which felt might as well vote for them instead of because they in any case will go there. Indirectly will go there. They will any case go there. एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जो नॅशनल लेवला वयले जर्नलिस्ट आनी एनालिस्टूय जाणून घेवपाक सोदतात आनी तांचे आमकां फोन येतात ते अशें की पर्रीकार नासतना जाल्ली ही तशे प्रमाणांतली सर्वान व्हडली इलेक्शन हेंच पर्रीकाराचो आरोप जालो BJPचेर पर्रीकाराचो कितें ठशे आहा ते पुसून उडोवपाचो प्रयत्न जाला आनी मागीर जर ताका चलो अक्षरशः ताणें डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्टली म्हणलें न्ही की बाबा BJP आतां वेगळी जाल्या ही वेगळी जाल्ली BJP जिखली तूं हें कशें पळयता आफ्टर पर्रीकारस डिमायस आनी आफ्टर पर्रीकारस सावळी पेल्यान वचून तुमी स्वतंत्र रित्या इलेक्शन स्ट्रॅटेजी तयार केली तुम्ही स्वतंत्र रित्या ऑर्गनायझेशनाक नवी दिशा ते दिली आनी स्वतंत्र रित्या हे विनेबल बील कितें न्हू आज ते चल्लें न्ही लोकांनी कितले म्हणून विनेबल कॅन्डिडेट घेतले आनी तांकां आयते तुमकां मेळ्ळे वेळ ते चल्लें तुमची स्ट्रॅटेजी तें कशें आसा BJP वेगळी जाल्या हो स्टेटमेंट ताणें काही वर्सां पयलीं मारिल्लो त्याच वेगळ्या BJPची ताणें टिकेटूय मागली सो म्हाका दिसता हांव तातूंत चड वचना ताका टिकेट डिनाय करपा फाटल्यान परत म्हणजे आज भाईक जसो रिस्पेक्ट गोंयांत आशिल्लो तसो देशभर जगभर मोदीजींक आसा आनी म्हाका दिसना की मोदीजी वॉज नॉट इनवॉल्ड इन टिकेट डिसिजन मेकिंग ही वॉज इनवॉल्ड अमित शाह इनवॉल्ड आशिल्ले नड्डाजी आशिल्ले BL संतोषजी आशिल्ले सो म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना इतल्या सिनियर लेवलाचेर डिसिजन मेकिंग जाता तेन्ना तिकेटीचें म्हणना नाही हांव म्हणटा तिकेटीचें म्हणना हांव म्हणटा इलेक्शन मॅनेजमेंट सुद्दां खुबश्यो गजाली तुमी जशें म्हणलें पार्टी एंड डबल इंजीन म्हजो प्रश्न कसो आशिल्लो जाणा म्हजो प्रश्न आशिल्लो की पर्रीकार जेन्ना पळय कितें स्ट्रॅटेजी ठरयतालो तेन्ना सुद्दां ताका अशे तरेन येदे व्हडलो मॅन्डेट कसो एकदां ताका मेळ्ळो तो पूण अशे तरेचो मेळत आशिल्लो काय ना कारण फाटल्या वेळ पयलीं आमी 13 सो आज पर्रीकार ना आनी अशे तरेचें क्रिटिसिजम जो सरकाराचेर जालें की पर्रीकाराच्या सावळेंतल्यान हें सरकार पेल्यान वचूंक सोदता पर्रीकाराचे प्रोग्राम हे पेल्यान करता पर्रीकाराच्या लोकांक काडले अशे तरेचे आरोप जाल्ले सो आनी ह्या सगळ्या लोकांनी जे पर्रीकाराक लागीं आशिल्ले ताणें आपल्या परीन ह्या सरकाराक ह्या इलेक्शनाक धक्को दिवपाचो प्रयत्न केला म्हाका दिसता न्ही खंय तरी उजवाडाचें म्हत्व उजवाड सरतकूच कळटा म्हणटा म्हणजे भाई सरकारान आसप म्हणजे भाई नेवर गॉट दॅट ओवरवेल्मिंग म्हणजे 2007 2005 रादर 2012 पर्यंत इट वॉज अ वेस्टेड पिरियड फॉर गोवा म्हणजे जे सरकार जालें ज्या तरेचें करप्शन जालें पण खंय तरी म्हाका दिसता लोकांनी एक फॉर ग्रांटेड घेतिल्लो की भाई लिडर एक तर रुलिंगान ना जाल्यार ऑपोजिशनान ही वील लूक आफ्टर अस आतां इन पोस्ट बाय सिनारियो एक गजाल म्हाका सांगात तुमी देर वॉज अ कंप्लीट लिडरशीप वॅक्यूम म्हणजे 2012 सुद्दां भाई आशिल्लो असो काँग्रेसीची जी कितें चल्ली तर सो ही जी एंटी इनकम्बन्सी आमच्या अगेन्स्ट आशिल्ली देर वॉज नो लिडर सो BJP रियल म्हणजे पीपल ऑफ गोवा मायट हॅव रियलायज की हे डबल इंजीन जे सरकार आसा ते शूड सपोर्ट करा एटलिस्ट आनी कोणाचो ना मोदीचो सपोर्ट आसा सो तुमी जशें म्हणलें देर इज अ कॉर्डिनेशन फाल्यां जर काँग्रेस आयली म्हाका दिसता दे वूड हॅव स्पेंड हाफ देअर टायम इन फायटींग द सेंट्रल एक वर्सान पडपाचें न्हू तुमी रावले आसतले की ते सरकार उडोवपाक काँग्रेस सुद्दां जर आतां आयिल्ली 18 जर केल्ले आनी तांकां अशेंच तांचे भशेन जर 1-2 MJ घेवन उरिल्ली एक वर्स टिकपाचें ना एक वर्सांनी सरकार पळय It depends on if they were in power. Maybe they could have survived. We don't know. We don't know. like how it- Maharashtra See, Maharashtra, it is functioning. Yes. See, with whatever you say, 2005 to 2012, it ran for 5 years. That was And different. no, wait, it ran for 5 with whom? It was that Churchill was inside, Dayanand Narvekar was there, Ravi Naik was there. See, all these people were there, and still it somehow managed for 5 years. So, it's making the look at this No, in Maka- 2017 Maka- also 2017 also मोदींचे सरकार वयर आशिल्लें नाही म्हाका पर्रीकर बाब थंय पर्रीकर बाबा कडेन मोठे खातें आशिल्लें आनी ही हॅड एक्सेस अँड ही वॉज देर इन ऑर्डर टू हेल्प पर्रीकराचे तुका उलोवलें मागीर, हय. इंडायरेक्ट कंट्रोलूय गोंयांत आशिल्लो आनी ही वॉज रनिंग द गव्हर्मेंट पार्सेकर वॉज हेडिंग द Exactly. In spite of the double engine sarkar, in spite of Modi's jadoo, in spite of Parrikar's jadoo, BJP, in spite of getting 32% vote share, couldn't get more than 13. Yes. आणि तो बरो स्लायड जालो म्हणजे स्लायड खंयच्यान जालो स्लायड जवळ 20 सिटां वयल्यान बरोबर. 18 ते 20 सिटां वयल्यान तो स्लायड जालो बरोबर. तेन्ना आमचे आर्ग्युमेंट ऑफ डबल इंजिन सरकार डीड नॉट वर्क आतां कशें आसा ना तेन्ना सोयीस्कर अशें उरता. म्हणटाले की पर्रीकाराचें आतां लक्ष कमी आसा म्हणून लोकांनी नाही बट balance देर केलें. वॉज सी
परत तुम्ही 2017 आणि 2022 कंपेअर करता विदाउट रियलायझिंग वन फॅक्ट की त्यांना भाई सेंटराक आशिल्लो. ही वॉज जस्ट एट द बॅक ऑफ द सर्जिकल स्ट्रायक्स. सो नो बडी हॅड इवन एंटिसिपेटेड की तो परत येत काय म्हणून. दुसरे जो तेन्नाच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट जो रोष आशिल्लो, म्हणजे आज तांचे म्हणजे नंबर 3चेर वचपाची पाळी आयली तेन्ना ते हरले, बिकेम द फर्स्ट इन द हिस्ट्री. दॅट वॉज नॉट समथींग इट वॉज एंटिसिपेटेड. सो खंय तरी दॅट लिडरशीप आय थिंक वी फेल टू कन्वे की भाई दिल्लीक आसतलो गोंयांत कोण, हो प्रश्न म्हाका दिसता BJPन 2017 खंय तरी आन्सर केलो ना. ह्या खेपे इट वॉज व्हेरी क्लियर की थंय मोदी हांगा दोतोर सावंत अँड पीपल हॅव रिस्पॉन्डेड. सो परत 2017 आयसोलेशनान पावप आय थिंक विल नॉट बी करेक्ट. Actually, तू सांग. actually speaking, एक- between एक minute. 2017 and 2022, the difference is a huge fragmented, overcrowded opposition, which we are not discussing at all. Now, that is the point from where we started the debate, and that is the point which made him to get tense, saying that you are giving the credit. You are giving the credit of the victory to. Tense is a very wrong word. I am saying ki when you go as an expert, there are certain things you are expected to anticipate. Now, if you don't anticipate, at least say that we did not anticipate. Don't say that my position is the same. Congress ending up with at least 4 seats more than BJP, and then ending at 12 with BJP at 20. Exactly. Don't tell me your position has not changed. म्हाका तुका मरे एक दुसरे मातसो दुसरे एका इम्पॉर्टंट पॉयंटाक हाडपाक जाय. आज जेन्ना वेन वी सी बाबूश आनी उत्पल पर्रीकरांची जी टसल जाल्या ताचे भितर आफ्टर वोटींग, आफ्टर गेटींग इलेक्टेड, बाबुशान क्लियरली स्टेटमेंट केलो की BJPचे लोक आपल्या बरोबर नाशिल्ले. हांगा नाशिल्ले, तालिगांवूय नाशिल्ले आनी पणजेनूय नाशिल्ले. BJPच्या लोकांनी उत्पलाक सपोर्ट केलो. अशें वातावरण आमकां जे BJPचे आशिल्ले न्ही खूब जाण ते आमकां खूब बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दिशिल्ले. ओरिजिनल BJP म्हणजे RSSचो जो केडर, जो ग्रासरूट लेवला भितर काम करता आनी तुमचो मायक्रो मॅनेजमेंट सांबाळटा, तो तुमच्या बरोबर नाशिल्लो. सो BJPन आतां एक अल्टरनेट सिस्टम निर्माण जाल्या जी मायक्रो मॅनेजमेंट सांबाळटा, तांचेर डिपेंडन्स. जेन्ना एक नवो लिडर येता, म्हाका दिसता आमी एंटिसिपेट करता की सेम कार्डर ताच्या खातीर काम करतलो, अशें जायना. तोय आपलो कार्डर घेवन येता. म्हणजे आतां गोविंद गावडे जेन्ना इंडिपेंडंट निवडून येताना ताजो कार्डर आशिल्लो, खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो. आतां तो कार्डर खंय वतलो? गोविंद गावडे BJPन आयला म्हणून तो खंय तो तुमचो ओरिजिनल कार्डर खंय गेलो? तशें न्ही, ओरिजिनलाचेर येवया. परत पणजेन म्हाका दिसता खंय तरी, म्हणजे आय एम सेइंग इट ऑन रेकॉर्ड, आय थिंक बाबूश इज मिसगायडेड की BJP कार्डर हॅज नॉट वर्क फॉर हिम. तालिगांव आणि पणजे म्हणजे जे खुबश्या जाणांनी अनसेफ म्हणून काही लोकां पळय, म्हाका दिसता खुबसो कार्डर आफ्टर एवरीथींग, म्हणजे सगळे गिले शिकवे दूर जाल्या नंतर दे डिसायडेड की वी हॅव टू बी विथ द पार्टी. Exactly. आणि आज निमाणे तुम्ही कितल्या प्रतिष्ठीत लोकांनी पणजेन व्हिडिओज काढून आम्ही भाजपा बरोबर आसा म्हणून सांगले. आता ताज्या नंतर तो सांगता कितें आसता, थोड्या फावटी जेन्ना चार्ज अप आसता किंवा इलेक्शन डज नॉट गो एज वेल एज यू एक्सपेक्टेड, this kind of spontaneous outburst is required. But despite of he being a BJP MLA, I am stating it on record that his outburst is misconstrued or misplaced. नाही, दुसरे तातूंत भितर आनीकय एक तो म्हणटा तथ्य कशें आसा की अशीच परिस्थिती तुमचे खातीर निर्माण जाल्ली सालिगांव. साळगांव कितें जालें की साळगांव जेन्ना तुमी एक भायलो कॅन्डिडेट जयेशाक जेन्ना घेतलो तेन्ना डिस्कंटेंट निर्माण जालो. आनी डिस्कंटेंट निर्माण इतलो जालो की ताजो तुम्ही ते ब्रिज गॅप करपाक शकले नात. पण इनफॅक्ट म्हाका तुमच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगलें की आमी 3 मिटींग घेतली इमिजिएटली 3ऱ्या दिसा नंतर. तेन्ना दिलीप परोळेकाराकय तांणी लागीं हाडलो. पूण आतां दिसता अशें की दिलीप परोळेकार आनी बाकीच्या लोकांनी विरोधी मतदान केलें. आनीक जयेशान मिसकॅल्क्युलेशन केलें तें जयेशा जयेशा कडेन फाटल्या वेळार कॅथलीक जें पळय कितें वोटींग आशिल्लें तें ह्या वेळार रिड्यूस जालें. तें गेलें केदारा कडेन आनी केदारा बरोबर परत BJPचो डिस्कंटेड एलिमेंटूय गेलो. थंय जयेशाची कॅपेसिटी उणी पडली जी हांगा बाबूश पंचोला कडेन आशिल्ली, जी ताज्या जेनिफरा कडेन आशिल्ली, जी प्रियोळा गोविंदा कडेन आशिल्ली. तांणी स्वताची एक मशिनरी तुका आसचीच पडटा. मशिनरी म्हळ्यार कितें, तुजे कडेन कांय +5,000 मतां आसची पडटलीं जी अशे तरेच्या आमी जे पळय कितें उलयतात, चड पक्ष आयले, पक्षां भितर कन्फ्युजन निर्माण जालें, जो केडर हारलोच न्ही. आनी केडर हारप स्वाभावीक आसा. कारण कशें जालें की तुमी पळय जी स्ट्रॅटेजी केली ती स्ट्रॅटेजी केली आज कळटा. तुमी आज केडराक मुखार हाडून तुमी सांगूं शकतात आमी 20 जाग्यार जिखून हाडले.
तुमकां जाय तें केल्लें जाल्यार आमी जावपाचें न्ही. म्हाका खबर आसा जेन्ना हांगा आमचे तुमचे पार्टीचे गृहमंत्री जेन्ना अमित शाह जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तुमचे एका जबाबदार फुडाऱ्यान जो आतां पडला इलेक्शनाक तो खंय ताणें ताका उबो रावन सांगलें की भायल्यान तुमी हाडटात आनी केडार कन्फ्युजन करतात. तेन्ना खंय ताका अमित शाहान कान पिळून सांगलें की बाबा भायल्यान हाडलें म्हणून आमच्या केंद्रान सत्ता आयली, भायल्यान हाडलें म्हणून 370 कलम तुका जाय ते इशू जालो, भायल्यान हाडलें म्हणून काश्मीरचो प्रश्न, भायल्यान हाडलें म्हणून आमी मंदीर प्रश्न सोडूंक शकना. निमाणी स्ट्रॅटेजी ऑफ विनींग इलेक्शन. निमाणे तुम्ही आज तांकां केडाराक सांगूंक शकता की बाबा जिखले म्हणून तुमची आतां कामां जातली, जिखले म्हणून तुमी प्रतिश्ठेन फुडले 5 वर्सां भोगूंक शकतले. नाही आणि गोंयांत एक दर इज अ न्यूअर ट्रेंड. हय म्हणजे सिंपती कोणाक वतली, म्हणजे एक वेळ जर जयेशाक तिकेट दिवनाशिल्ली हय मे बी जयेश वूड हॅव गॉट द सिंपती की ताका तिकेट मेळिना. करेक्ट. दुसरे परत म्हणजे आता कमिंग बॅक टू लिडरशीप आनी आउटसायडर्स, येस आज इतलें सगळें जावन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तुमी कितेंय म्हणा, हय आज पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद बाब तानावडे आसा, हय जो आमचो MLA आशिल्लो, मागीर सो ग्रोन थ्रू द रँक्स, आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसा. सो म्हाका दिसता खंयच आयडियोलॉजी डायल्यूट जावपाक पार्टीन दिवना, आनी दॅट इज वॉट वी शूड लूक ॲट. म्हणजे तुम्ही आता तुम्ही 20 जागे आयले म्हणू शकतात. जर MGP जर 7चेर गेल्ली, 6चेर गेल्ली, ताळे जर फाल्यां जर डिमांड केल्ले आनी तुमी जर अशें 16-17चेर, तुमकांय तो त्रास करपाचो, काँग्रेसीकूय त्रास करपाचो. न्ही, ताकाच खातीर कदाचित सबंद गोंयांत एका पक्षाक मेजॉरिटी दिली. बरोबर. Whoever it is. But look at it this way. See, ना पूण No, no, तूं but म्हणटा न्ही maybe- तेन्ना हाजो प्रश्न येता. तूं आतां आमी तुका परत तूं ताजेर विस्कटावणी Wait, करून I- सांग I- की स्प्लीट ऑफ वोट्स Yes. दॅट रेशियो न्हू, दॅट यू टेल. see, correct. See, I will tell you, Yeah. split of votes have happened here because that we can see from the vote share that we have got. Correct. But another trend is also coming in the country Yeah. where there is no third place. They did it in West Bengal. Congress and left was just out. करेक्ट. Now you see it is happening in UP. Yeah. BSP is with 1 seat. Yes. येस. Congress is with Congress is with 2 seats. Yes. BSP has got 1 seat. So that no third place in politics seem to be coming on the table, and which is making it bipolar. Unfortunately, possibly it has not happened in our state, Correct. and which has upset all the equation. yes. And in any case, if it is good, if it is bipolar, there would be a strong No, no, opposition. Baba- but I think No, there no, is a reason but- why the state became म्हणजे went into for a split. Because the party which is losing out in all these states is the Congress. No, no, So people have certainly- basically lost faith in आम्ही Congress. आम्ही आम्ही Certainly- आम्ही आम्ही certainly there was- क्लियर वो क्वेश्चन आम्ही आता चर्चेक घेतलो आहे. स्पीड बदल झाली. When Put- everybody was dumping the Congress, Yes. Congress tried to put up a brave front, saying that we are a new Congress. Correct. See, that But was, it was that a- was done it was by a forced compulsion. Congress. Please understand. No, but New Exactly. Congress, new Congress. Exactly. Focused. It was a No, Congress, but- आम्ही but पहिलीच्याच new म्हणताले. Congress by No, no, but the compulsion. problem is this new Congress has also come to 11 from 2. I mean, they have not formed a government, No, no, but they no, have performed. No, no, Why no, are you no, not no, looking no, at it? Not two. You have to calculate from 17. No, I'm Of not course. calculating. See, I'm not calculating. I'm not calculating. You have to calculate from 17. I am not calculating from 17. to I'm not So you calculating. are not calculating Michael Lobo. What is that? Michael Lobo also, I'm- then you would have taken them to 3. Sorry, if I am saying taking Michael Lobo was a great political strategy. Correct. Correct. It was. So that's what I'm saying. So फाल्यां अशें न्ही की म्हणजे आम्ही जशे थोड्या नव्या लोकांक चान्स दिवन जिखून खंय म्हणला रे हांवें? खंय म्हणला? इशू तो काँग्रेसीन 2 वेळा पार्टी प्रेसिडेंट रिजायन जालो. आत्ता रिजायन जाता तिसऱ्या वेळा. की जबाबदारी आपण घेता. ताका अजूनही काडलो ना जाल्यार आय डोंट नो काँग्रेसीचें कितें जातलें. हांव कशें चिंत्ता की BJP 20 आनी बाकीचे इतले दयनीय परिस्थिती हांव एज ए लवर ऑफ गोवा आनी डेमोक्रेसीचो कट्टर पुरस्कर्तो म्हणून म्हणटा लोकांनी काँग्रेसीक आनी जागे दिवपाक जाय आशिल्ले. कारण विधानसभेन तशी लढाई जावपाची गरज आसा विधानसभेत. पूण दुर्दैवान काँग्रेस काम करना. विधानसभेन परफॉर्मन्स ना, लोकां मदीं परफॉर्मन्स ना. आनी आनी गजाल पळय, आमी कदाचित इल्ले चड उदार लावन काँग्रेसीक मत चड दिताले. Actually speaking, हय. they are working at the panchayat level, Zilla panchayat level, municipal level has not happened. See, the only municipality they fight really is the Margao municipality. Other municipal elections, Yeah. other Zilla elections, other panchayat elections are not taken. Kursade somewhat they have won, I think.
maybe. No, but that he shifted from Okay. from Nilesh Kabral side. But otherwise, they have to work down. They have to work because today the party is becoming a collection of candidates. See, one thing you must admit to the BJP is that even if you change the face, that's also cadre immediately Cadre charged But to correct. that Cadre cadre can be diverted. No, but this is the other. Congress is not a cadre-based party. Correct. It is not a cadre-based See, party. it It's has a a mass party. ना ताणे बरें म्हणलें दे कॅन ऑल्सो डायवर्ट They can divert it. तो डायव्हर्शन जाता आता तो अनफॉर्च्युनेटली केदारा आमच्या जयेशाच्या बाबतीत झालो ना बट दॅट हॅज वर्क फॉर रवी नाईक But That has worked for Ravi Naik. But how do you expect that to happen in a Congress party? Does it have cadre? Does it have that type of cadre? It is I would say it's a mass party. Kon yo, kon was. You give candidates. It is some sort of a loose organization. पूण मागीर आतां हाजे फुडें आमी आतां 7 पार्टी पळयल्यो आतां फुडले इलेक्शनाक 10 पार्टी येतल्यो If you look at it, that some sort of cadre is there with RG. आरजी It is ना हांव it's a त्याच पॉयंटाचेर cadre. येतालो बिकॉज It's a cadre. आतां हाजे फुडें पंचायत इलेक्शन येता आरजीन जर परफॉर्मन्स पळयत जर दुसऱ्या तिसऱ्या जाग्याचेर आसा सगळे कडेन पंचायत इलेक्शनाक आरजी जेन्ना देंवतली एक केडर घेवन तेन्ना बीजेपीक ती ना hurt काय करूं काय म्हणलं शकता. फरक पडचो ना बिकॉज नॉर्मली हे जे ग्रासरूट लेवल इलेक्शन्स असतात पंचायत लेवल किंवा झेडपी दीस पीपल टेंड टू गो विथ द रुलिंग पार्टी आणि तांकां देर इज नो पार्टी एफिलिएशन नॉर्मली ते No, no, no. Normally, but one more thing. Normally, yes, the local bodies elections go with the ruling party, but it keeps your party battle ready. करेक्ट See, you have to contest you need to elections. oil you need Yes, to oil it is. It has to be battle ready. म्हाका दिसता बिगस्ट टेक अवे फ्रॉम दीस इलेक्शन इज की नॉयज नेसेसरली डज नॉट ट्रान्सलेट इन टू वोट्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणजे सुदिनान इतल्यो गजाली सांगल्यो हीज वोट शेअर इज 7.78 whereas RG's vote share where they worked very silently is 9.96 इतलो तृणमूल काँग्रेसीन म्हाका दिसता म्हणजे तांचे जर वोट शेअर पर क्रोर्स काडीत म्हणजे कम्पेर्ड टू द एक्सपेंडिचर इट विल बी अबिसमल सो वेन यू आउटसोर्स अ पार्टी टू प्रशांत किशोर सी प्रशांत किशोर हॅज वन wherever there is a strong leader wherever there is not a strong leader like UP he has failed बरोबर पण म्हाका दिसता that gets further exposed and he has already started cleaning his track saying that I was No, let us, we are not talking about Prashant No, Kishore. no. आता we are Again, talking about RG's vote share. Yeah. अगेन म्हणजे हय कमिंग टू एक मिनिट हा गिरिराज बाब म्हजे कडेन आतां सदानंद बाब तानावडेचो फोन आयला 4 फोन केले म्हणजे हांव तो फोन घेता सदानंद बाब सांगात आमी डिबेटान आसात तुमचो गिरिराज ना सॉरी न्ही हांव म्हाका तुमचे कडेन उलोवंक सोदतां गिरिराज पळय वेर्णेकार तुमचो किल्लो अशे तरेन लढयता की आमकां ताजें कौतूक दिसलें आनी हाली एक गजाल खरी तुका कॉन्ग्रेच्युलेट करता तुका प्रमोद आनी सतीश धोंड तुमी गोंयचे किल्लो जिखलो आनी पळय अपेक्षा कशी पळय तुमी 20 जागाचेर पावले काँग्रेस जे पळय एनालिस्ट म्हणटाले की 12 तुमी आनी 20 काँग्रेस तुमी ते उलटे पुलटे केलें हें तुमची संघटनात्मक कौशल्य सांगिल्लें बरोबर तुवें केल्लें आमी तुका कॉन्ग्रेच्युलेट करतात धन्यवाद आनी म्हाका तुवें उतर दिलां पयली मुलाखत तूं म्हाका दितलो म्हणून थँक्यू फाल्यां करया थँक्यू व्हेरी मच सो गिरिराज बाब दीस इज रियली हे आतां पळय ताका पळय कॉन्ग्रेच्युलेट केलां की ताणें सांगिल्लें म्हाका की आमी 20चेर पावतले हें तुमचें इंटरनल आनी हें लोकांक कळ्ळें ना हें सामकें खरें हें इंटरनल हें कितें ही तुमची पळय जी मशिनरी ताणें म्हणली तुमचे कडेन एक मशिनरी आसाच जी आतां इरेस्पेक्टीव ऑफ RSS आसूं किंवा आनीक ते तुमकां पळय भायल्यान सपोर्ट करपी संघटना आसूं तुमी आतां ओन तुमची संघटना इलेक्शन मशीन म्हणया उबी केल्या सो तुमकां हो अंदाज आयिल्लो नाही म्हणजे काल पर्यंत मला तशें सांगलें हांवें म्हणजे आज म्हणजे काल हांवें पर्यंत जर सांगिल्लें की थिवी जिखता म्हणून आमचे लोक हांसपाचे हय म्हापसा सुद्दां म्हणजे काल रातचो ताजो प्रभारी सिद्धार्थ कोकळकार येस सिद्धार्था कडेन रातचें डिस्कशन जाल्लें सिद्धार्थ म्हणलो डोंट वरी वी विल विन हय आणि देर इज अ लॉट ऑफ पॉझिटिव्हिटी आफ्टर प्रायम मिनिस्टर्स विजीट म्हणजे आणि प्रायम मिनिस्टर सेड ऑल द रायट थिंग्स पीपल स्टील लव हिम सो ताजो इम्पॅक्ट जातलोच आणि तो जालो पण हे जर हांव काल सांजे सांगिल्लें पीपल पावन्स्ड ऑन मी हय एक्झॅक्टली नाही आणि म्हणून हांव तुमकां तेच ना म्हणजे काल पर्यंत रातचे म्हणजे काल हांव संघटन मंत्र्यां कडेन उलयतालो तांचोय नंबर किंवा अध्यक्षा कडेन उलयतालो तांचोय नंबर तोच आशिल्लो की 20 पर्यंत आमी पावूंक शकता म्हणून बरोबर
आणि आय थिंक दॅट हॅज कम ट्रू. ना कॉन्स्टंटली हे मात खरें तो कितें प्रोग्राम सांगता आमचो वेळ सोंपत आयला. म्हाका तुजे कडल्यान निमाणो कमेंट जाय. constantly BJP was talking about the numbers which they have achieved. Sir. म्हणजे very much from the rank and file right from the beginning, which they said last time, but they could not do it. But ह्या टायमार जाल्यार तांचे preparation on the ground was so high की irrespective of the expectations of the analyst, right from Delhi, Correct. from to Gully, everywhere we have seen that it has failed and they have got the right numbers. एक्झॅक्टली. आणि आमकां जे पळय इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवलाचेर मेळटालें तें अशेंच आशिल्लें की प्रमोद सावंत पडटा निमाणे 3 दिसान प्रमोद सावंतान आपले कांय प्रोग्राम रद्द करून कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावन ताणें परते मागणी केली. हें जें पळय कितें आसा न्ही, एनालिसीस करप, आपल्याला जे कितें धागे खंय तुटल्यात ते परत बांदप, परत ते संघटना घट करप, एक्टीव करप, लोकांक परत भायर काडप, हें म्हाका दिसता भाजपच कौशल्य. हें तुमचें कौशल्य. आणि One more thing I would like to Fast, mention. last comment. One good thing is so many people who defected lost. Babush Yes. and Jennifer could win because it is their kingdom. Yes. So या इलेक्शनाचे पोस्टमॉर्टम करता आसतना एक गजाल खरी जाली. आमी जे कितें उलयताले गिरिराज की ताका वेगळी कलाटली वेगळी, पूण जी चर्चा जाली ती लायव्हली आनी सामकें म्हणजे गिरिराज आमी हांगा एनालिसीस करपाक बसलेत आनी वेगवेगळे मुद्दे आमी मांडटले. सो तुवें आम्ही हांगासरल्यान भायर सरून च्या पियेतले. ही चर्चा इतलीच बरी जाली. हांव मागता अशें की जे सरकार येतलें ते सरकाराक उदार हस्ते लोक हांव माफ करतलो म्हणटा उदार हस्ते लोक पाठिंबो दितले. ह्या सरकाराचेर एक वेगळी जबाबदारी आयल्या, एक वेगळें गोंय, नवें गोंय घडटा. ह्या सगळ्या चर्चेर, ह्या सगळ्या फाटल्या आज दीसभर जी चर्चा चलताली तातूंत भितर एक गजाल सामकी कळ्ळें की प्रत्येक मतदारसंघात एक नवें अरिथमेटीक, एक नव्या लोकांचो कल, एक नवो मतदार तयार जाता असो दिसता, जो BJP लक्षांत घेतला, काँग्रेसान बाकी पक्षान लक्षांत घेवना. हो मतदारांचो कल कितें, ह्या मतदारांक गोंय कशें घडिल्लें जाय आनी राजकीय पक्ष जो विचार करतात तो विचार तांचे कडेन सुसंगत आसा काय कितें, हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न. राजकारण जे फुडले कांय दिसांनी घडटलें तें आमी पळयतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जातलो, तांचें नवें मंत्रिमंडळ घडटलें, पूण गोंया मुखावेले प्रश्न तेच आसात. मायनींग धरून ते टुरिजम धरून ते एम्प्लॉयमेंट धरून गोंयचे नवे उद्योग, हे सगळे प्रश्न तशेंच आसात. ते प्रश्नाक हें सरकार कसो फुडें करता हें आमकां पळोवपाचें आसा. तो मेरेन आमी प्रमोद सावंत आनी तांच्या सगळ्या टिमीक तांकां धन्यवाद आनी तांकां परबी दितात आनी तांकां म्हणटात गूड, तुमी बरे तरेन जिखल्यात आनी ह्या आमच्या कार्यावळींत तुमी सगळे मानेस्त वांटेकार जाले. तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकार मानतां. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV.